म्हाका एक अंश बरो दिसलो कारण म्हळ्यार तुमचे सेन्स ऑफ ऑब्जर्वेशन फिल्माक वा खंयचें नाटक बरोवंक ऑब्जर्वेशन बारी गरजेचें. देवदास कापिकाड बरे ड्रामा बरयतात, बस स्टँडार बसून तो सगळे ऑब्जर्व करता. पाद्र्याबाक तुमी बरें ऑब्जर्व केलां, बोट्टेराक बरें ऑब्जर्व केलां, निर्नेमाक ऑब्जर्व केलां, गवळीक मंडळीक ऑब्जर्व केलां, सगळ्यांक ऑब्जर्व करून मायन्यूटली तुमी फिल्म काडला. तुमी बांदून हाडली रीत आहा पळय, सगळी रीत ताका बरें गांस आसा, तुका बोर जायना, देखून एक कंटिन्युटी आसा. बरें एंटरटेनमेंट सगळ्यांक बरें नॅचरल तुमी दाखयलां, वास्तविकता कितें आसा पळय तें बरें करून तुमी दाखयलां आनी बरें परिणत सांगत आसा निपुण कलाकार हातून आसात. बरें करून तुमी फिल्म हाडलां. आमी येता पर्यंत आमकां कळीत नासलें हें फिल्म इतलें बरें आसतलें म्हण, आनी तुमी धार्मीक चिंता बरें सांबाळ्ळां. Very beautiful, amazing storyline, good acting. Very proud of these young people. God bless them. आणि तांच्या मुखल्या वावरार देवाचें बेसांव मागता. अंततोडी सामाजीक मौल्यांय आमकां मेळटात. एका फिरगजेंत एका समाजांत कितें जाता, वाड्यांत घरांत कितें जाता, लोकांच्या काळजांत मनांत कितें जाता तें दाखयलां. इल्लें सस्पेन्सी आसा. मुवी भोव बरी आसा, बरी क्रिएटीव आसा, भरपूर मनोरंजन आसा, तशेंच आखरेक एक बरी मेसेजी आसा. आमकां सगळ्यांक सांगाता घालना भोव अर्थाभरीत संदेश 2.5 घंट्याचें बरें मनोरंजन तुमी दिलां. आनी जायके दोदोसकाय असली कार्य असली सिनेमा आनीक येवन आशेता. आध्यात्मीक लिचावी आसा, मनोरंजनी आसा, सामाजीक न्याया विशीं शिकवण आसा. तुमकां समेस्तान देव बरें. बरें जालें, बरे विशय आसले, अर्था बरी जालें आनी एक्टींग बरें आसलें सगळ्यांचें. सो कॉंग्रॅच्युलेशन. फोंडाचो मिस्टर इतलोच जिवितांत 17 गरज.